आम्ही सांगलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स आपलें काम चालूच दवरतलें आणि पंचायत रिव्होल्युशन येता. सो आम्ही तेजे प्रमाणे आता कुडचड्यार आम्ही नेक्स्ट स्टेप घेतला. जे आमच्या इलेक्शना लागून मदीं काम उरलेलें, जे आमी इलिगॅलिटीज ट्रॅक डावन करीत आसलेले प्रत्येकाचे. सो ताका लागून आमी आतां फर्दर स्टेप्स घेतल्यात हळू हळू. सो आतां एक जो मेजर इश्यू आसलो तो म्हणल्यार पेडामोळ जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालां थंय झोपडपट्टी जाल्या तेज्या फाटल्यान कोण आसा तेजेर डिमॉलिशन ऑर्डर येवन सुद्दां डिमॉलिशन कित्याक जालें ना कळ्ळें. हें आमी सध्या प्रोसीड करता. कित्याक सांग त्यो ज्यो इलिगॅलिटीज आसा आज डायरेक्टली गोंयकारांक इफेक्ट करता. आज आमी उदका प्रॉब्लेमा लागून बोवाळ मारता, लायटी प्रॉब्लेमा लागून बोवाळ मारता, पूण ह्या पयला आमी की थंय इलिगली कशें कन्स्ट्रक्शन जाल्या, थंय झोपडपट्टी जाल्या, थंय तुमी उदका कनेक्शन कशें दिल्या, पंचायत तांकां फेवर कशें करता. सो ताका लागून आमी आज फूल लिगल एक्शन घेवपाक आतां फुडें सरल्या तेजेर. सो आज आमी एट अ टायम एकच दिसाक सगळे डिपार्टमेंटांनी आरटीआयज मारल्यो. पंचायत जाली, मागीर तुगेली वॉटर रिसोर्सीस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जालो, मागीर हेल्थ सर्विसीस ज्यो आसा सगळ्या कडेन आमी आरटीआयज मारले आज. सो एक आमकां डेफिनेटली कळटलें खंयचो ऑफिसर इनवॉल्ड आसा भितर, कोण पॉलिटिशियन्स इनवॉल्व आसा, कोण इनवॉल्व आसा, कसो भ्रश्टाचार जाला, हें सगळें आमी भायर काडटले आतां. आतां आरटीएम मागपाचे खंयचे हेजेर बेजीचेर इलिगॅलिटीचेर म्हणल्यार खंय कित्याक लागून कसली इलिगॅलिटी चालू आसा अशें दिसता तुमकां? ते प्रॉब्लेम इलिगॅलिटीज म्हणल्यार तेजेर डिमॉलिशन ऑर्डर आयिल्ली 17 ते 18 अरावंड आय थिंक 2018च्या न्यूजपेपराचेर आयिल्लें. सो तें डिमॉलिशन काय अजून जाले कारणान आमकां दिसना फुडें. मदींच खंय तरी 2-4 घरां उडयलीं, परत थंय कंटिन्यू चालू आसा. तें डिमॉलिशन कित्याक जालें ना? आतां आमी पंचायत इलेक्शनाक वयता. सो हो डेटा आमकां सारको इम्पॉर्टंट की पंचायतीन कित्याक डिमॉलिशन केलें ना ऑर्डर आसतना सुद्दां. बिसायड्स दॅट खंयचे पंचायतीक? शेल्डे पंचायत. सो शेल्डे पंचायत जी आसा ते म्हणल्यार थंय मॅसिव्ह करप्शन चल्लां सध्या. सो हें मॅसिव्ह करप्शन आमी सध्या एक्सपोज करतले हितून भितर की जर तांकां ऑर्डर मेळ्ळा, ऑर्डर आसतना तेणी कशें अलाव केलें थंय. कळ्ळें? खंयची करप्शन, कसली करप्शन म्हणटा तुमी? प्रॉब्लेम इज बेसिकली जे म्हणटा आमी फेवरेटिझम, जे सेक्शन 8 ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट येता तेजे अंडर. सो तेजे अंडर तेणी कित्याक लागून फेवर केलें, खंयच्या ऑफिसरांनी फेवर केलें किंवा तांच्या पंच मेंबरांनी फेवर केलें, काय खंयच्या तरी पॉलिटिशनान फेवर केला. कळ्ळें? सो ते सगळें आमी भायर काडटले हितूंतल्यान. आनी मेन म्हणल्यार ती जी जमीन आसा ती एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया आसा. तुमी थंय बेश्टी कितेंय कन्स्ट्रक्शन करपाक शकना, थंय वायरी ओडपाक शकना, कांयच म्हणल्यार तुमी कंट्रोल दवरना. डायरेक्ट वायरी ओडल्या, पायपा घातल्या, कन्स्ट्रक्शन्स केल्या, असले धंदे जाले. आनी मेन म्हणल्यार ऑर्डर आसतना सुद्दां डिमॉलिशन केलें ना. एक इश्यू आसा तो म्हणल्यार कोमुंदार लँडाचो. सो कोमुंदादी भितर कशी थंय जमनी आयल्यो, कशी जमनीचेर तांकां ट्रान्सफर कशी केल्यो. सो हो एक क्वेश्चन आसा. हितून भितर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर खंयचे इनवॉल्ड आसा भितर काय ना तेंय आमकां पळोवचें पडटलें. जो तुमचो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुंदाद आसा तो इनवॉल्ड आसा काय तुमचो जो एटॉर्नी आसा तेणी केला. ह्यो सगळ्यो भानगडी ज्यो आसा त्यो आमी आतां हें करतले. आनी मेन म्हणल्यार आमचो आरजीचे सध्या मेंबर पावले कडेन आसा असेंब्ली भितर. सो डेफिनेटली आमी असेंब्लीनी हे इश्यूज टेबल करतले की जर खंयचो ऑफिसर इनवॉल्ड आसा हितून भितर किंवा खंयचे पॉलिटिशियन किंवा लोकल बॉडीज जर इनवॉल्ड आसा भितर. सो हे सगळे इश्यूज आमी आतां रेज करतले.